मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमकां आमचे भोंवतणी आनी आमचे भितर कुड्डेपण आसा तें आमी ओळखूंक जाय आनी त्या कुड्डेपणांतले भायर सरोंक जाय ही उतरां आयकूंक मेळिल्ली. आज शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू एका जल्मल्ल्या कुड्ड्याक कुड्डो कसो जल्मल्लो ताका बरो करता ही खबर आयकली आनी लोक अजाप जाता. थोड्यांची मोत उक्ती जायना. ते म्हणटात ताणें सोनवारा दीस ताका बरो केला जाल्यार हें सारकें जावंक जायना. परत परत ताका विचारतात तुका कोणें बरो केला काय म्हणून. थोड्यांक तोच मनीस म्हूण देखून स्वत मानूंक आवड लागता. होच तो आनी तोच सांगता हांवूच तो. भीक मागतालो तो मनीस हांवूच तो, हांवूच बरो जालो. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी कुड्ड्यांक पळयल्यात, तांकां नदर ना. घडी थोड्यांक आमकां कॅटरेक्ट जाला, कॅटरेक्ट, आनी आमकां बरें दिश्टी पडटालें आनी कॅटरेक्ट जावन मागीर बरें दिश्टी पडना. एका दोळ्याक जाता, दुसऱ्या दोळ्याक जाता, आनी जरी तर आमी ऑपरेशन करिना जाल्यार कितें जाता, आमी कुड्डे जाता. मागीर आमकां दिश्टीच पडना. मागीर थोड्यांक मातशें मातशें दिश्टी पडटा, थोड्यांक इतली नदर बिगडटा की दिश्टी पडना, ओळखोंक येना, जैर जैर कशें दिसता. म्हणटच कुड्डेपण कितें तें आमकां अणभवाचें. आमी जाणाव जरी तर आमी कुड्डेपणान आसाव वो आमी कुड्डे आहांव जाल्यार आमी एकदम लिमिटेड, म्हणजे आमचें जिवीत एकदम गंभीर आगोड जाता. खंयच वचोंक आमकां त्रास जाता. कितें खाता तें आमकां दिश्टी पडना. खंय वयतलो जाल्यार दुसऱ्याची गरज पडटा. म्हणटच कुड्डेपण तें आमच्या जिविताक अवघड आयचें. आनी ह्या मनशाक जो जल्मांतान कुड्डो आसलो ताका नदर आयली तेन्ना कितली खुशालकाय भोगली आसतली न्हय. आपणाक कांयच दिश्टी पडनासलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. सोबीत सुंदर संवसार दिश्टी पडटा, मनशां दिश्टी पडटात, सोबीत रंग दिश्टी पडटात. हे पळोवन ताच्या जिवितांत खुशालकाय आयली आसतली. आनी ह्या पासत तो भियेलो ना. जेन्ना लोक ताका विचारतालो तुका कोणें बरो केला, तो म्हणटा जेजू म्हणटात ताणें म्हाका बरो केला. आमी आतां त्या काळार घालूंक जाय. कित्याक त्या काळार फारिझेव जेजूचेर फर्मोण मारताले आनी आमी पळयता कशे भाशेन ताका सोनवारा दिसा बरो केलो म्हूण ताचेर फर्मोण पडटाले. आनी त्या काळार मागीर हांवें थोड्यो वस्तू वाचूंक नात, लांब दीक आहा ते, तुमी वाचची ती. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत चॅप्टर 9 ती खबर वाचा, घरा लागीं आख्खी वाचा. ताच्या आवय बापायक पासून विचारलें तेन्ना आवय बापूय जाल्ले भाशेन आपले हात धुता. आमकां विचारे नाका तूं, ताकाच विचार. कित्याक लागून म्हणलें ताणी, कित्याक ती भियेताली, तांचेर भिरांत आसली. आपणें जर सांगलें जेजून ताका बरो केला म्हूण आपणाकूय सिनागोगांत ते भायर आयीत, आपणाक जुदेव धर्मांत आपलो धर्म पाडून आडकोर घालीत भियेताली. ताणी आपले हात धुले. म्हणटच बाबा भयणीनो,
आमी जायते पावटी कुड्डेपण आहा तें ओळखून घेवपाक फाटी. दोड्यांचें कुड्डेपण एके भाशेचें, पूण तरेक तरेक भाशेचें कुड्डेपण आसता आमच्या जिवितांत. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां देव सामुएलाक कोणाक तरी मागूंक धाडटा. कित्याक लागून राजा नासलो तेंचो आसलो. सावलूक देवानूच विचून काडलेलो, देवानूच ताका मागलेलो. तो जावन आसलो राजा इस्रायल पोरजेचो, पूण तो व्हडपणान भरलो, तो गर्वान भरलो आनी आपल्या गर्वाक लागून देव ताका कितें सांगतालो तें आयकनासलो. आपल्या व्हडपणान भरोन तो वायट मार्गार चलूंक लागलो आनी तेन्ना देवान ताका सोडलो. ताका कुड्डेपण आयलें गर्वाचें, व्हडपणाचें, आनी आपूण वायट करता तें देखून ताका ओळखना जालो. आनी ह्या पासत देवान मागीर सामुएलाक धाडून दाविदाक विचून काडलो. तो सादो भुरगो शेड्यो राखतालो, ताका विचून काडलो, ताका मागूंक लायलो. ते आमी लांब वाचप पयल्या वाचपान आयकलां. कुड्डेपणाक लागून सावलूक देवान विचून काडलेल्याक विसर पडली. म्हणले भाशेन देवान ताका भायर आयलो. आमकां दुसऱ्या वाचपान पासून आमकां तेच भाशेन भाग्योन पावलो म्हणटा, तुमी उजवाडाची मनशां. तुमकां जेजू सोबें उजवाड मेळ्ळा आनी त्या पासत खरेंच उजवाडाचें फळ सगळ्या बरेपणान, प्रमाणीकपणान आनी स्वतान दिश्टी पडटा. आनी तुमी तशी उजवाडाची मनशां जायात असो भाग्योन पावलो उलो करता. आतां आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो आमी जण एकल्याक सोदून काडूंक जाय. कसल्या काडोकान आमी आसा. म्हाका घडी सावलू भाशेन गर्वाचें, व्हडपणाचें कुड्डेपण आसा आनी हांव ओळखून पासून घेना. म्हाका घडी चोरयेचें कुड्डेपण आसा आनी हांव चोत्ता म्हूण पासून हांव नको. चोरयेचें म्हणटा तेन्ना आमी फकत कोणाचें काडलें अशें चिंतचें न्हय. हांव एक एक पावटी उदाहरण दिता तुमकां. एक मनीस जो आमी कामाक लायता, आमच्या घरांत कामाक आपयता, तो फिकिरीन तर काम करिना, आपली वरां वगडायता, बेश्टें काम करिनासतना अशें वगडायता. बरें दिसता तुमकां? कोणाकूय कामाक हाडलें तुमच्या घराक आनी तो बेश्ट तो वेळ इबडायता, काम करिना. बरें दिसता तुमकां? बरें दिसना. कितें करता तो? चोत्ता तो. दुसरे भाशेच्यान चोरप तेंच. हांव जरी तर इश्कोलान शिकयता, हांव तर म्हज्या इश्कोलान शिकयता आसता शिकोवंक वचपाक म्हजी फावो ती तयारी करिना, हांव भुरग्यांक चोत्ता. कित्याक हांव तांकां बरे भाशेन शिकोवंक आदार दिना. हांव तर एका ऑफिसांत वेता, म्हजो वेळ इबडायता आनी फावो ते भाशेन हांव काम करिना, हांव चोर. म्हणटच ही चोरपणाची नदर ही कुड्डेपण आमचेर आसूंक शकता, जण एकल्याचेर आमचेर आसूंक शकता. ती नदर आमकां येवंक जाय. हांव आनी एक वस्त तुमकां सांगता जी जायते पावटी आमच्या मनान पासून ना.
ही दोन एग्जाम्पल दिल्यात म्हणून जण एकल्यान आमी सोदून काडचे कसले कुड्डेपण म्हजेर आसा आनी त्या कुड्डेपणांतले भायर सरपाक आमी देवा लागीं कृपा मागुया. ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो आमी खरेंच मनच्या काळार आसा आनी खरेंच मनच्या काळार आमी तरेक तरेक भाशेचे पिराचीत करता. आमी कितें तरी करता तें करचे बगोर तें करात तुमी पूण अदीक गरजेचें आमकां पिराचीत ह्या कुड्डेपणांतले भायर सरपाक. जरी तर हांव ओळखून घेता असल्या कुड्डेपणान हांव आसा म्हणून आनी हांव कांयच करिना जाल्यार हांव उजवाडाचो मनीस न्हय. हांवें करूंक जाय म्हज्या जिवितांत कित्याक तें जावन आसा म्हाका देवाचें आपोवणें. आनी जेजूशी येवन आमी कृपा मागूंक जाय. ह्या कुड्डेपणांतले ज्या कुड्डेपणान आमी आसा त्या कुड्डेपणांतले आमी भायर सरो. आनी एक उदाहरण दिता हांव कित्याक जायते फावटी असल्यो वस्तू आमच्या मनान पासून येना. आमी जेवता न्हय सगळे जेवता आमचे प्लेटीन आमी जेवण घालता. तें जेवण घातलें म्हणटच तें जेवण केन्नाच तरी आमी हें वेस्ट गार्बेज अशें म्हण चिंता तें जेवण. म्हजे बशेन तें जेवण आहा तेन्ना हांव तें गार्बेज म्हूण चिंता हांव जेवचोच ना जाल्यार म्हणटच हांव जेवता तेन्ना तें जेवण म्हजें जेवण. इट इज फूड. हांव तें घोस्तान जेवता म्हजें पोट भरलें म्हणटच आनी म्हाका आनीक जेवण नाका कितें जाता तेंच जेवण मागीर आमी गार्बेज म्हणटा ती आमी तें भायर उडोवंक सोदता. सारकें की ना म्हणटच कोहे भाशेन आमी तीच वस्तूक जेवण म्हूण लेखता आनी तीच वस्तूक आमी गार्बेज म्हूण लेखता. कित्याक म्हाका नाका तें म्हाका गरज ना ताची. म्हाका आदल्या काळाचो उगडास येता. म्हजी माय जेवण जालें आनी जायते जाणां म्हजी मांयचीच कित्याक खबर जायते जाणां आमी आतां पासून तुमी करतात आसतलीं घोराब्यान जेन्ना जायतीं भुरगीं आसात आनी जेवण रांदता आनी तें जेवण मायज जाता चड जाता तें जायना जेवण काबार जालें कितें करता आमी आदल्या तेंपार कितें करी आवय बापूय कितें करी तें जेवण दुसरे दिसा बदलून दुसरो प्रात जातालो ताचो. आतां आमी कितें करता आमचे लागीं पयशे जाल्यात चड आनी आमकां केअर ना. तें उरलें घातलें डस्टबिनान उडयलें. तेंच जेवण आमी डस्टबिनान घालून ताचो इबाड करता आनी जायते जाण उपाशी आसतात पूण आमी तेंच जेवण आनी कोणाकूय उपतलें आहलें तें कोण उपाशी आहा ताका बऱ्याक पडटलें आहलें तें पूण हांव तें आय मेक इट इन टू गार्बेज. ही नदर आहा काय आमकां हे नदरेन आमी जियेता काय आनी हे नदरेन आमी जियेता जाल्यार आमी आमचें जेवण इबाडटलें काय इतलेंच न्ही आनी दुसरें फुडें वता. ती मागीर गार्बेज कितें जाता ती मागीर व्हरोन आमी हितून उडयता कित्याक तें गार्बेज बिनान खंयचे कडेन घालता तें खूंय वेता. ताचें कितें जाता तें म्हाका पडलेलें आहा तें कुसता. आमी आतां हांगासर देखून घडये तुमकां तें हांगासर सोंसड्यार ते वाटेन तशेंच जाता आनी हांगासर सालिगांव तो ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयसर जेन्ना अशी गार्बेज चड जाता ते सारकें ट्रीट करिनात थंयसर घाण येता. ती घाण आमच्या गांवांनी पावता
आमकां सिविनारीक म्हूण तूं पावताच ती, पूण कानोये निल्ला हांगासर वेरे पावता जाल्यार नाका हांव. फाटल्या दिसांनी थंयसर उजो जालो, तुमकांय ताचो प्रभाव पडलो, सगळोच काडून. पूण तो वास आमकां येना जायत घडये, ती घाण आमकां येना जायत घडये, पूण जें प्रदर्शन थंय जाता, पोल्युशन थंयसर जाता तो वाऱ्यान येता. आज आमी जायते पावटी म्हणटा कॅन्सर वाडला, ही दुयेंसां वाडल्यान, ती दुयेंसां वाडल्यान, बेश्टी वाडोवनात ती आमचे बेसार मायेक लागून वाडटात ती. आमी बेसार माय कोत्ता आनी आमचे बेसार मायेक लागून आमी असल्यो वस्तू आमच्या संवसारांत घडटात. मागीर ही नदर आमकां आसूंक जाय, एक गुड्डेपण आमकां आसा. कित्याक आमी कितें चिंता, पंचायत कित्याक केल्या आमचें चिंतप, पंचायतीन हो कोयर व्हरोंक नाका, सरकारान कित्याक करूंक ना, हाचो हें कित्याक करूंक ना, सांबाळ कित्याक करूंक ना, सरकारान करूंक नाका. आमी आमचे हात धुताव त्या आवय बापाय भाशेन, आमी आमचे हात धुताव. जें कितें आमच्यान करूंक जाता तें आमी करिना. आमी पयले सुवातेर इबाड करूंक फावना, दुसरे सुवातेर आमकां नाकाच सारकें तें करूंक जायना, ताचो आमी फावो तो उपयोग करूंक जाय. तें जेवण जरी तर आमचे सरभोंवती आमी तें पुरलें तें सारें जाता. तें जेवण जरी तर आमी एके गायरेन घालून दवरलें ताचें कितें तरी बरेंपण येता. आमी आदी करिनासले, आमचे आवय बापूय आमचे पुर्वज आसले ते करिनासले ते भाशेन करतले. आतां बिल्डिंगां आयल्यात, घडये तांचे लागीं स्वात ना, तांणी बरे भाशेन तें सॅग्रिगेशन करूंक जाय. तें सॅग्रिगेशन तर करिना जाल्यार तो सगळो मेळ मागीर बरे भाशेन तो जायना, ताचो ट्रिटमेंट सारको जायना. कोण गुन्यांवकार? हांवूच. कित्याक हांव सॅग्रिगेशन करिना, धाडटना सगळे मिस्टराक धाडटा, आनी हांवें सॅग्रिगेशन केलें जाल्यार तें वत्तना आनी मागीर ते त्राकूय तशेंच वतात बाराबर घालून सगळे. कोण विचारता? आमी पंचायती लागीं वचोन थंयसर ग्रामसभा आसूं वयता, थंयसर वचोन ही भासाभास करता काय? आमी विचारता हें कित्याक लागून घडटा? तुमी आमकां सॅग्रिगेशन कर म्हूण सांगतात, पूण वत्तना त्याच त्राकान घालून सगळे वतात. कितें करतात तुमी? आमी विचारता? आमकां बोर्ड आसा, आमकां जबाबदारी आसा आमचोच सांबाळ करपाक, ह्या समाजाचो सांबाळ करपाक, ह्या संवसाराचो वातावरणाचो सांबाळ करपाक आमकां जबाबदारी आसा भावा भयणीनो. आनी आमी जायते फावटी असल्या कुड्डेपणान आमी जियेता. जायते फावटी आमी म्हणटा कित्याक म्हाका कित्याक पडोंक जाय तितून, हांव म्हजे हात धुतां, हांव आनी पडचो ना ते हितून विजगतीर, म्हजो कोयर गेलो हांव सुटलो. असलें बाबा भयणीनो आमचें जिवीत जाता. नियाळ करुया, जण एकलो आपल्याच भितर भितर सरुया, खंय कसलें कुड्डेपण म्हजे भितर आसा. आनी हे भाशेन आमी ते न्हयशी या, न्हयशी म्हणटा जेजू म्हणटा तूं वच आनी सिलो नदीशी धूव. रोखडोच बरो गेलो ना तेका, जेजून धाडलो ताका वच आनी तूं धूव सिलोआम नदीशी. आमकां देवान नोत दिल्या, आमकां खुमसाराचो साक्रामेंत दिला, जाचे वरवीं आमच्यान नितोड जावं येता. आमकां मिसाची भेट दिल्या, जाचे वरवीं आमी बोडवोन जावंक जाता, आमी आमचें जिवीत बदलूंक जेजूचो आदार घेवं येता. आमकां पवित्र पुस्तक दिलां. हें पवित्र पुस्तक जावन आसा एक नोंद कशी, ताच्या उजवाडान आमी अदीक ग्रेस जावपाक, आमी अदीक उजवाडाची मनशां जावपाक हें करूंक आमकां आदार मागुया.